प्राचीन काळाचे तिसरे सातोळे बेरेस्तार. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 11 ओळी 14 ते 23. जेजू एक देवचार काढतालो आणि तो मोनो आसलो. देवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगळो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हटलें, बेलझेबूल देवचाराच्या प्रधाना उदेशी हो देवचार काढता. हेर ताची परीक्षा करूंक सर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना वळखून ताणें अशें तांकां म्हटलें, दोर एक राजदोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ते पाड जातले आनी घरार घर मोडून पडतले. म्हूण तो सैतानूय दोशी जावनूय आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचे राज कशें उबें धरतले. दोर बेलझेबुलाची पदवी हांव देवचार काडटा अशें तुमी म्हणटात. हांव बेलझेबुलाची पदवी देवचार काडटा जाल्यार तुमचे शीस कोणाची पदवीन काडटात तर? म्हणटूच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाची पदवी देवचार काडटा जाल्यार देवाचे राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बलीस मनीस हत्यारां घेवन आपले रावणे राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताच्याहून बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हत्याराचेर तो पाथेतालो ती सगळी काडून घेवन तो ताचो माल वाटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजी आड आसा आनी म्हजी बरी पुजायना तो शिपडायता. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.